नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. हे कार्यावळीन आज आमी आमचो तज्ञ दोतोर आसात ते आसात ENTचे खाशेले तज्ञ अशे दोतोर डॉक्टर संदेश चोडणकर आनी आमचो आयचो विशय आसा थायरॉयड आनी ताची जावपी दुयेंसां आनी तांचेर कशा तरेन आमी मात करूं शकता किंवा कशा तरेची ट्रिटमेंट आज उपलब्ध आसा हाची पुराय माहिती आमकां विस्कटावन ते दितले. डॉक्टर संदेश चोडणकर, नमस्कार. नमस्कार. तर डॉक्टर म्हाका सांगात, सगळ्यान पयलीं आमी जेन्ना थायरॉयडाचे आमी अशें आजकाल कॉमनशें दिसता कोण म्हणटा आपल्याक थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम आसा, वाडटा कमी जाता. एक्चुअली वॉट इज थायरॉयड, वॉट इज द रोल ऑफ थायरॉयड, थायरॉयड म्हणजे कितें हें आमकां विस्कटान सांगात पयलीं. हय, म्हाका तर बरेचशे पेशंट येतात ते म्हणटा आपणाक थायरॉयड आसा, पूण थायरॉयड हो ग्लँड असो नॉर्मली थायरॉयड सगळ्यांक आसता. बरोबर. सो थायरॉयड इट इज एक्चुअली एंडोक्रायन ग्लँड, म्हणजे आमच्या शरिरांत खुबशे असे एंडोक्रायन ग्लँड आसता आणि त्यातल्यान सगळ्यात महत्वाचो आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट ग्लँड म्हणजे थायरॉयड ग्लँड. हो थायरॉयड ग्लँड बेसिकली आमचे जे ॲडम्स ॲपल आसा तर जस्ट बिलो दॅट म्हणजे ते सकल आसता आणि त्याचे वेट म्हणजे मिनिमल म्हणजे 25 ग्राम. अच्छा. इतकेच कमी वेट आसता ते, पूण इतको ल्हान जो ऑर्गन आसा जो आमच्या बॉडीचो थायरॉयड ग्लँड, त्याचे फंक्शन जे आसा ते एकदम म्हणजे महत्वाचे, ट्रेमेंडस, म्हणजे इट एफेक्ट्स म्हणजे जवळजवळ होल बॉडी, प्रत्येक शरीराचो भाग आणि प्रत्येक सिस्टम आसा, रायट फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, बोन्स, मसल्स, GIT म्हणजे आमचे इंटेस्टायन, स्कीन, यांचे सगळ्यांचे तेजो थायरॉयडाचो एफेक्ट जाता. सो थायरॉयड एकदम म्हत्वाचो ग्लँड आसा. आणि थायरॉयड हो कसो आपल्या शरिराक एफेक्ट करता, थायरॉयडाचे जे ग्लँड आसता तातूंतल्यान 2 हार्मोन भायर सरता, एक तो T4 आणि दुसरो म्हणटा तो T3. हातून सगळ्यांतलो महत्वाचो हार्मोन म्हणजे तो T4. सो हो T4 हार्मोन जेन्ना शरिरांतल्यान भायर सरता नॉर्मल प्रमाणात एज पर द रिक्वायरमेंट, त्याचे मेन फंक्शन म्हणजे इम्पॉर्टंट फंक्शन म्हणजे बॉडी मेटाबॉलिझम म्हणजे कितें, जेन्ना आमी जेवण खाता, जेन्ना ते डायजेस्ट करतात त्याच्या पासून आमकां जी उर्जा म्हणजे एनर्जी जी मेळटा तेका आमी मेटाबॉलिझम म्हणटा. आणि ही उर्जा मेळपाचो जो प्रकार आसा तो थायरॉयड हार्मोन म्हणजे एकदम इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. म्हणजे थायरॉयड हार्मोन इन्क्रीजीस द बॉडी मेटाबॉलिझम, म्हणजे आमचो मेटाबॉलिझम वाडयता, जेणे करून आपल्याक सगळे प्रत्येक ऑर्गनाक, प्रत्येक सिस्टमाक, प्रत्येक सेलाक, रायट फ्रॉम द ब्रेन, बोन्स टू हार्ट तांकां शक्ती मेळटा. सो इन शॉर्ट बॉडी मेटाबॉलिझम इन्क्रीज करपाचें जे काम आसा ते थायरॉयड हार्मोन करपा, आनी जेच्या खातीर आपली जी डेव्हलपमेंट आसता म्हणजे ब्रेन डेव्हलपमेंट, बॉडी डेव्हलपमेंट, म्हणजे आपले जे मानसीक जे डेव्हलपमेंट आसता किंवा शारिरीक डेव्हलपमेंट आसता, हातून थायरॉयड हार्मोन एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. सो बेसिकली तुम्ही सांगल्याचो अर्थ असो जाता की थायरॉयड हे म्हणजे मूर्ती छोटी आणि कीर्ती मोठी, असो ल्हान 25 ग्रॅमचो हो ऑर्गन पण अख्ख्या शरीराक अफेक्ट करता. फक्त शारीरिक वाढ न्हय तर इवन बुद्धिमत्ता, त्याच्या म्हणजे त्याची बुद्धी कसो ताचो विकास आसा हें सगळें एफेक्ट करता. इट इज रियली स्ट्रेंज आणि खरें आयकून सुद्दां अशें अजाप दिसता की असो ल्हान ऑर्गन आमकां इतको म्हत्वाचो आसता. तुम्ही सांगले त्या पण एक म्हत्वाची गजाल की थायरॉयड हो प्रत्येक मनशाक आसतात, पण तातूंतल्यान जे रिलीज करता हार्मोन T3 आणि T4 हाचो लेवल बॅलन्स आसप हें इम्पॉर्टंट. म्हणजे समज आमी गाडयेन पेट्रोल घातलां, पण पेट्रोल घातलें म्हणजे गाडी चलतली अशी न्हय, तर ते गाडयेंतले प्रत्येक पार्ट कसो फंक्शनिंग एबिलिटी ताची आसतली आणि ती गाडी योग्य दिशेन कशी वतली आणि कशें आपलें डेस्टिनेशन पळत पावतली, त्याच प्रमाणे जे फूल बॉडीचें मेटाबॉलिझम जे आसता ते ह्या हार्मोनाचेर अफेक्टेड आसता. परत खूप महत्वाचें आसा म्हणजे ब्रेन इज ऑल्सो नॉट स्पेड, म्हणजे इवन ब्रेना पासून ते म्हणजे फ्रॉम ब्रेन टू बोन्स टू. म्हाका सांगा डॉक्टर, हाचे इतके जाण आमी म्हणटा की आतां ओके म्हणजे तुमी सांगले की T3 आणि T4 वॉट इज एक्चुअल हांचो डिजॉर्डर म्हणजे नक्की जाता कितें किंवा वॉट आर द डिजीजीस ऑफ थायरॉयड ग्लँड. सो थायरॉयड ग्लँड म्हणजे आमचे प्रॅक्टिसींग जे कॉमन थायरॉयड डिसीजीस आसा ते आमी बेसिकली 3 प्रकारान घालूं शकता. एक म्हणजे हायपर थायरॉयडिझम, म्हणजे जेन्ना हे हॉर्मोन्स T4 आणि T3 लेवल जे आसा ते चड प्रमाणात जेंचे सिक्रेशन जाता. हायपोथायरॉयडिझम म्हणजे सगळ्यात कॉमनस्ट जी थायरॉयड डिजॉर्डर आसा इट इज हायपोथायरॉयड, म्हणजे थायरॉयड ग्लँड कमी प्रमाणात हार्मोन्स सिक्रेट करता किंवा केन्ना केन्ना हार्मोन अजिबात सिक्रेट करना, ताका आमी हायपोथायरॉयडिझम म्हणटा. आणि तिसरी जी गोष्ट आसा ती म्हणजे थायरॉयड गॉयटर, म्हणजे जेन्ना आमचो थायरॉयड आमी सांगल्या प्रमाणे इट्स अ व्हेरी स्मॉल ग्लँड, सामको ल्हान आसता, पूण जेन्ना तो वाडटा मानेन ताका आमी गॉयटर म्हणटा. आनी इट कॅन प्रेझेंट इन वेरियस फॉर्म, म्हणजे सादो गॉयटर, सिंपल नेक स्वेलिंग, किंवा इट कॅन प्रेझेंट एज अ नोड्यूल, म्हणजे एक आयसोलेटेड म्हणजे एकेच जाग्यार थायरॉयडचें स्वेलिंग जावन किंवा व्हडलें स्वेलिंग एकदम म्हणजे जे
कंप्रेस करता म्हणजे आमचे फूड पायप विंड पायप एका म्हणजे व्हेरी बिग गॉयटर सो इट कॅन बी अ ट्युमरस सो बेसिकली थायरॉइड डिसीज इज 3 कॅटेगरीज हायपोथायरॉइडिझम हायपरथायरॉइडिझम आणि ट्युमर्स ऑफ थायरॉइड ग्लँड ऑर गॉयट्रस थायरॉइड सो जेन्ना हे सांगलें न्ही डॉक्टर की तुम्ही सांगले की हे 3 प्रकारान आसता की एक तर त्याचे सिक्रेशन कमी आसूं शकता तें अफेक्ट जावंक शकता वाडला म्हणजे सुबेज जाता जाल्यारूय अफेक्ट करता किंवा ताका ल्हानसो नोड्यूल किंवा गॉयटर जाका म्हटलें की गळो वाडटा म्हाका दिसता डॉक्टर तरी पण ओवरऑल म्हाका दिसता आतां हे गॉयटरचें प्रमाण बरेंच कमी आसा कंपेरेटिवली मे बी बिकॉज आतां जे आमी सॉल्ट वापरता आयोडायज आसता मे बी आय एम जस्ट वॉट इज युअर ओपिनियन ऑन दीस या तशें पळोवंक गेल्यार आमच्या गोंयान ओवरऑल पळोवंक गेल्यार थायरॉयड डिसऑर्डर अजून आसा म्हणजे ते प्रमाण अशें कमी अशें जावंक ना पण goiter I'm talking about goitrous thyroid gland so we do get a good significant amount of cases of goiters but जो goitrous thyroid gland आसा goiter असो आसा की आपणाक goiter जालो की एज अ असो अर्थ न्ही की हें कितें तें सिरियस जालें इट कॅन बी अ व्हेरी सिंपल goiter बट देर आर डेफिनेट इंडिकेशन वेर हो goiter आसा तो तेका सर्जिकली जी ट्रिटमेंट जी आसा ती करपाची काय ना हे आमी कांय क्लिनिकल पॅरामिटर्स आणि आमचे क्लिनिकल जजमेंट घेवन ते आमी डिसिजन घेवं शकता बरोबर आता मला डॉक्टर तुम्ही हे सांगला उपरांत एक महत्वाचो प्रश्न उठता तो म्हणजे की आपल्याक हाचे सायन्स अँड सिम्टम्स कितें म्हणजे हायपोथायरॉइडिझम किंवा हायपरथायरॉइड लेट्स कम वन बाय वन हातून म्हणजे नक्कीच चिन्हां किंवा लक्षणां कशी आसता की तातूंत आपल्याक दिसपा जाय आपल्याक कितें तरी थायरॉइडाक प्रॉब्लेम आसूं शकता सो हांवें सांगल्या प्रमाणे जे हायपोथायरॉइडिझम जे आसा हेचें प्रमाण जवळ जवळ म्हणजे मोस्ट ऑफ द केसीस ऑफ थायरॉइड डिसऑर्डर हायपोथायरॉइड म्हणजे तेंचें सिक्रेशन कमी प्रमाण किंवा केन्ना केन्ना सिक्रेशन अजिबात जायना हाचो कॉमनस्ट कॉज म्हणजे एक ऑटोमियन डिसीज आसा तेका आमी हाशिमोटोस थायरॉइडायटीस म्हणटा आनी हाशिमोटोस थायरॉइडायटीस जाल्ल्या कारण म्हणजे ऑटोमियन म्हणजे कितें आपली जी प्रतिकार शक्ती इम्युनिटी आसा तीच आपल्या अगेन्स्ट म्हणजे त्याचो वापर जाता आणि थायरॉइड ग्लँडाचो एफेक्ट जावन थायरॉइड ग्लँडाचें जे काम आसा जे फंक्शन आसा ते खूब प्रमाणात कमी जाता सो जेन्ना हे थायरॉइड ग्लँडाचें फंक्शन कमी जाता तेन्ना T4 आनी T3 लेवल ऑटोमॅटीक ते कमी जाता आनी हेचो इफेक्ट डायरेक्ट प्रत्येक सिस्टमाचेर जाता म्हणजे आपले हांवें सांगल्या प्रमाणे पयलींच प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम जाता द कॉमनस्ट सायन म्हणजे हायपोथायरॉइडिझम जे पेशंट जाता म्हणजे इन्क्रीज इन बॉडी वेट तुमी सडनली तुमचें वेट वाडपाक लागता ओबेज जावपाक लागता तुमकां खूब पुरो जाता तुमकां मसल विकनेस जाता तुमचे जॉयंट पेन जाता तुमकां खूब लिथार्जी म्हणजे नुजो दिसता आळस नुजो दिसता खुबशी थंडी खाण येता आनी तशेंच इवन मूड डिसऑर्डर्स तशेंच हेअर फॉल मेन्स्ट्रुअल डिस्टर्बन्सीस मेन्स्ट्रुअल फ्लो वाडटा आनी केन्ना केन्ना इवन देर इज सर्टन केसीस आमकां मेमरी लॉस पेशंट डू कंप्लेन ऑफ मेमरी लॉस इन दीस पेशंट आनी मेनी टायम देर आर समटायम देर इज अ वॉयस चेंज सो एनी पेशंट वीथ द वॉयस चेंज वीच इज क्रॉनिक म्हणजे तुका कांय हें केन्ना आमी थायरॉयड इन्वेस्टिगेशन करून तेचो आमी ते इन्वेस्टिगेट करून आमी तेका हें करूं शकता की वॉयस चेंज इज एट्रिब्युटेड टू द हायपोथायरॉइडिझम सो दीस आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ हायपोथायरॉइडिझम केस बरें हायपोथायरॉइड हायपराचें कितें आसता डॉक्टर हायपोथायरॉइडिझम सिम्टम म्हणजे आतां हे जे हांवें सांगले ते हायपोथायरॉइड सिम्टम म्हणजे चड सिक्रेशन ज्यो सिम्टम्स हांवें आतां सांगल्या त्याचे एक्झॅक्टली ज्यो ऑपोजीट सिम्टम्स आसा त्यो सगळ्यो हायपोथायरॉइडिझम दिसता हायपोथायरॉइडिझम कितें जाता पेशंटाक आतां इंटॉलरन्स टू कोल्ड इन हायपोथायरॉइडिझम म्हणजे थंडी खाता पेशंटाक सामकें गरम जाता मिनींग ही कॅनॉट बेर द हीट एन्झायटी ट्रेमर्स पाल्पिटेशन आणि तशेंच मेन्स्ट्रुअल डिस्टर्बन्सीस लॉस ऑफ बॉडी वेट म्हणजे एकदम बारीक जावन येवप हय सो तशें दोळे भायर येवप ताका आमी एक्झॉथॅल्मस म्हणटा सो हे कांय ज्यो सायन्स एंड सिम्टम्स आसा त्यो हायपोथायरॉइडिझम आमी सस्पेक्ट करूं शकता अच्छा म्हाका सांगा डॉक्टर तर हे तुमी जालें काय म्हाका सांगा हाचे वॉट आर द इन्वेस्टिगेशन्स यू डू बेसिकली या बेसिकली हायपो आनी हायपरथायरॉइडिझम जेन्ना आमी सस्पेक्ट करता बेस्ड ऑन द सिम्टम वीच आय हॅव टोल्ड तेन्ना बेजीक 3 इन्वेस्टिगेशन करता म्हणजे एक T3 लेवल जे सांगले T4 लेवल आणि TSH लेवल हातूंतले T3 T4 जे लेवल आसा ती सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जर ती लेवल कमी जाली तर TSH म्हणजे कितें थायरॉयड जो ग्लँड आसा जो कंट्रोल आसता तेजो ब्रेना कडेन आसता ब्रेनार एक पिट्युटरी ग्लँड आसता तो TSH सिक्रेट करता आनी TSH डायरेक्टली एफेक्ट थायरॉयड ग्लँड जर T4 लेवल कमी जाली पेशंटाची जाल्यार तो TSH वाडटा म्हणजे कितें ब्रेन इज making an attempt to provoking thyroid gland to secrete more thyroid. So in hypothyroidism कितें जातलें T4 लेवल देंवता आनी TSH लेवल वाडटा जेन्ना T4 लेवल कमी जाता आनी T3 लेवल कमी जाता आनी TSH वाडटा तेन्ना आमी तेका
ओवर्ट हायपोथायरॉइडिझम अशें डायग्नोसीस करूं शकता. केन्ना केन्ना हे देर इज एंटिटी कॉल्ड सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम. म्हणजे कितें, तुजे T3 T4 जे लेवल्स आसा ते नॉर्मल आसता, पूण TSH लेवल वाडिल्ले आसता. म्हणजे ब्रेन सेन्स इट नाव दॅट T3 T4 लेवल इज गोइंग टू गो डावन. म्हणजे सब क्लिनिकल एनी टायम हो पेशंट आतां फुडें सारको फूल ब्लोन हायपोथायरॉइडिझम जावं शकता. ह्या केसीक आमी सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम म्हणटा. बोथ सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम एज वेल एज क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम दोनी तेका आमकां ट्रिटमेंट दिवची पडटा. अच्छा डॉक्टर, म्हाका सांगा, खुबशे फावटी तुमी फ्री T3 T4 अशें म्हणटा. वॉट इज डिफरंट बिटवीन फ्री आनी दुसरे म्हणजे कितें एंटिटी आसता? हां, फ्री T3, सो मेनी टायम वी आस्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन टोटल T4, टोटल T3, फ्री T4, फ्री T3. फ्री T3 म्हणजे टोटल T4 म्हणजे जे T4 आसा ते विच इज बाउंड टू द प्रोटीन्स. आतां T4 बेश्टें फिरना, आपल्या आंगान घोळना, तर इट इज बाउंड टू द प्रोटीन. सो टोटल अलॉंग विथ द प्रोटीन जे आमी लेवल हे करता ताका आमी टोटल T4 म्हणटा. आतां फ्री T4 म्हणजे कितें, जें रिलीज जाल्लें आसता ते प्रोटीन इंडिपेंडंट ते फ्री, आनी दॅट इज द मोस्ट एक्युरेट फॉर्म ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द थायरॉयड हॉर्मोन लेवल. जेन्ना फ्री T4 लेवल वाडटा किंवा देंवता, आमी एक्युरेटली सांगू शकता की पेशंटाक हायपो किंवा हायपोथायरॉइडिझम आसा. ऑफकोर्स इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द TSH लेवल इंटरप्रिटेशन. सो जेन्ना आमी हे क्लिनिकल असेसमेंट करता लॅब इन्वेस्टिगेशन, हे बोथ थिंग बोथ थिंग आयडियली इन माय प्रॅक्टीस आय आस्क फॉर फ्री T3, फ्री T4 आणि TSH लेवल, ऑल थ्री टुगेदर. मेनी टायम्स मेनी डॉक्टर्स विल prescribe only for a TSH level, but there are many problems in interpretation of this. जेन्ना फक्त TSH लेवल जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेशन मागतात तेन्ना T3 आनी T4 चो आमकां कांयच अंदाज नासता. सो हे TSH लेवल विदाउट T3 T4 level investigation magap, as per personally I will not ask that. I will always tell you T3 T4 level along with the TSH so that I can accurately know patient कितें exactly problem आसा आनी हांव म्हाजें ट्रिटमेंट दिवं शकता. अच्छा, म्हणजे बेसिकली यू विल कम टू अ पिन पॉइंट डायग्नोसिस. मातसो डॉक्टर, हाची कारणां कितें आसूं शकता? कारणां म्हटल्यार हांवें सांगल्या प्रमाणे हाशिमोटोज थायरॉयडायटीस इज वन ऑफ द कॉमनस्ट कॉज ऑफ हायपोथायरॉइडिझम. At the same time, at the time of puberty किंवा pregnancy, there is increase in demand for the thyroxine or thyroid hormone in the body, and that demand is not met. So in that case also, when the body metabolism is asking for more demand, in that case also that when the demand is not met, the levels automatically drop down, and then patient also can have a hypothyroidism at the time of puberty, at the time of pregnancy. So हातून अशें जावंक शकता. डॉक्टर, तुम्ही आता प्रेग्नन्सीचा रेफरन्स दिलो अशें विचारता, म्हणजे वॉट आर द चेंजीस युजली म्हाका सांग, एक नॉर्मल मनीस, ह्युमन बींग, आय एम सींग नॉट ओनली मेल ऑर फिमेल, एंड ड्युरींग प्रेग्नन्सी वॉट इज दॅट चेंज? वॉट, बिकॉज इवन इट इज क्वायट ऑब्जर्व अशें जाता, इवन हांव आतां आमी रुटीनली सुद्दां आमी थायरॉक्सीन लेवल चॅक करतात, पण हाचो सिग्निफिकन्स कितें आसता, स्पेशली ड्युरींग प्रेग्नन्सी? ना प्रेग्नन्सी आतां आमी जेन्ना थायरॉयड हार्मोन इट वील कॅटर टू आवर बॉडी. ओके, वेन इन अ प्रेग्नंट पेशंट, so it is not only the mother but also the fetus, म्हणजे जो ग्रोईंग बेबी आसा तेजी सुद्दां थायरॉयड हार्मोनाची डिमांड आसता, किंवा तेजेचो ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट जे आसता, बॉडी डेव्हलपमेंट किंवा ब्रेन डेव्हलपमेंट, ऑल डिपेंड्स ऑन द thyroid hormone level of the mother, which is transmitted to the baby. So automatically the thyroid hormone demand by mother is increased at the time of pregnancy. And by chance जर ह्या पेशंटाक ऑटोइम्यून थायरॉयडायटीस आसात, हॉशिमोटो थायरॉयडायटीस आसा, तर ह्या पेशंटाक खूब केअरफूल आसचें आसता. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशंटाक जर हॉशिमोटोज किंवा ऑटोइम्यून थायरॉयडायटीस आसा आनी ह्या पेशंटाक कन्सीव करपाक केन्ना केन्ना प्रॉब्लेम जाता. अच्छा. सो आनी इवन कन्सीव जालें जाल्यार ते पेशंटान खूब काळजी घेवपाची आसता, किंवा कित्याक ते एबॉर्शन आनी मिसकॅरेजीचे जो चान्सीस आसता त्या ह्या केसीसून खूब आसता. म्हणून मोमेंट दीस पेशंट अटेंड्स प्रेग्नन्सी, तांकां इमिजिएटली तेंचे थायरॉयड हार्मोन लेवल्स मॉनिटर करप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तेंचे थायरॉयड हार्मोन तेंचे डोस जो आसता एट द टायम ऑफ प्रेग्नन्सी, जेन्ना कॉन्सेप्शन जाता तो तेन्ना ह्या पेशंटान आमी वाडोवपाचो आसता टू सस्टेन द प्रेग्नन्सी लेवल. दॅट इज वन थिंग. एंड सेकंड थिंग, डिमांड ऑफ द फिटस ऑल्सो हॅज टू बी मेट, वीच मदर कॅनॉट मीट द डिमांड बिकॉज थायरॉयड हार्मोन लेवल ऑलरेडी कमी जाल्ले आसता इन पेशंट वीथ ऑटोइम्यून थायरॉयडायटीस हू हॅव कन्सीव्ड. सो टू मीट द डिमांड ऑफ मदर इन द फिटस, वी हॅव टू रेज द लेवल. नॉट ओनली रेज द लेवल, वी हॅव टू every month, 2 months, 2 to 3 months, we have to monitor the levels throughout the pregnancy till the child is safely delivered. सो बेसिकली जो निष्कर्ष असो काढता की थायरॉयड हार्मोन आसा ते फक्त आवय खातीरच इम्पॉर्टंट न्हय, त्याच्या गर्भान जे भुरगें वाडटा त्याच्या खातीर इक्वली इम्पॉर्टंट. सो स्पेशली ड्युरींग प्रेग्नन्सी
प्रत्येक बायल मनशेन हे थायरॉइड लेवल चेक करून घेवप गरजेचें, कारण त्या डिमांड वाडिल्लो आसा. अदरवायज द पर्सन मे बी नॉर्मल, बट सिन्स देर इज मोर डिमांड आनी वेदर यू आर सप्लायींग एज पर द डिमांड, तुमी त्या डिमांडाक फुलफील करता की ना तें चेक करपा खातीर हें थायरॉइडाचें लेवल वाडप गरजेचें आसतलें, म्हणजे डिमांड गरजेचो आसता. सो तें चेक करप गरजेचें आसता. आनी दुसरें तुवें डॉक्टर सांगलें की समजा एखादी पेशंट ऑलरेडी ऑन ट्रिटमेंट आसा जाल्यार तिचो त्या प्रमाणे डोसूय वाडोवचो पडटलो. करेक्ट. सो तो डोस वाडोवन एक कॅनॉट म्हणजे अननेसेसरी खूबय वाडोवंक शकना. सो परत तेजें रेग्युलर चॅकअप करप, जशें ताणें तुमी सांगलें की म्हयन्यान 2 म्हयने रेग्युलर फॉलोअप दवरप खूब इम्पॉर्टंट. भुरग्याची वाड, त्याच प्रमाणे कन्सेप्शन सारकें उरप, ती प्रेग्नन्सी सारकी फुलफील जावप, 9 म्हयने पर्यंत कंटिन्यू जावप, हे सगळ्या खातीर हे थायरॉयड हॉर्मोन खूब म्हत्वाचो आसा. डॉक्टर, आमी हे सगळें पळयतना आनीक खूब फावटी अशें मनान सतत केन्ना भंय दिसता. म्हणजे तुवें सुरवातीक उलयताले गॉयटर म्हणजे गळो वाडप. पयलीं आमकां मातशें खूब दिसतालें अशें म्हाका दिसता. पण हाचो सिग्निफिकन्स कॅन्सरा कडेन कितें आसता जाल्यार वॉट इज द को रिलेशन बिटवीन दीस गॉयटर एंड कॅन्सर ऑर इंडिपेंडंट एज अ कॅन्सर? हांवें उदक सांगल्या त्या प्रमाणे सगळे गॉयटर कॅन्सर नासता. पेशंटाचो जस्ट गळ वाडप हेजो अर्थ असो न्ही की ताका पेशंटाक कॅन्सर आसा. इट कॅन बी व्हेरी सिंपल गॉयटर, बट देर आर सम डेफिनेट सायन्स and symptoms which patient can present with, where clinically we can suspect that patient may be having a cancer. जेव्हा गॉयटर जे आसा हे 2 टायपचे गॉयटर आसा. एक म्हणजे मल्टीनोड्युलर गॉयटर आणि दुसरो गॉयटर म्हणजे तो एक स्पेसिफिक सॉलिटरी थायरॉइड नोड्यूल. सॉलिटरी थायरॉइड नोड्यूल म्हणजे एकाच जागेर थायरॉइड ग्लँड तेजे स्वेलिंग जाता, ट्युमरस टायप ऑफ स्वेलिंग. आणि मल्टीनोड्युलर म्हणजे आख्खो जो ग्लँड आसा, आमचो ग्लँड हो थायरॉइड ग्लँड बटरफ्लाय शेप आसता. सो इन दॅट सेम शेप दॅट थायरॉइड ग्लँड विल स्वेल अप the goiters form. Now in both cases it is possible that patient may be harboring malignancy, म्हणजे पेशंटाक भितर कॅन्सर आसूं शकता. म्हणजे आमी जर 10 केसी घेतली थायरॉइड नोड्युलाचे तर तांच्यातल्या 2 पेशंटांक कॅन्सर जावंक शकता. आतां हें कशें कळपाचें पेशंटाक नोड्युलाक मॅलिग्नन्सी आसा? सो क्लिनिकली आमी कितें करता, क्लिनिकली आमी पेशंटाक चॅक करता. सो मेनी टायम ते सिमटम्स म्हणजे कंप्रेसिव्ह सिमटम्स जर आसात पेशंटाक, म्हणजे पेशंटाक गिळपाक त्रास जाता, ओके, उस्कार घेवपाक त्रास जाता, किंवा पेशंटाचो वॉयस चेंज जाल्लो आसा जाल्यार आनी पेशंटाक गॉयटर आसा जाल्यार आमी एक सस्पिशन मॅलिग्नन्सीचेर दवरूं शकता. देन सायज ऑफ द नोड्यूल मोर दॅन 3.5 सेंटीमीटर आसा, जो द नोड्यूल खूब घट्ट आसा, हार्ड आसा, फिक्स आसा, फ्रिली मोबायल ना, तरी आमी कॅन्सराचें सस्पेशन आमी सस्पेक्ट करूं शकता. एट द सेम टायम अलॉंग विथ द नोड्यूल जर पेशंटाक मानेन जर गांठी आयिल्ल्यो आसा अलॉंग विथ द नोड्यूल, देन देर इज द हायस्ट सस्पिशन that patient may be having thyroid cancer. Now here जाले आता clinical suspicion. Now how to confirm further that patient, many time patient come to me with the thyroid swelling, thyroid nodule, multinodule, and they ask this question, doctor, is it a cancer? Does it need any surgery? So हांव फर्स्ट एक क्लिनिकल इंडिकेटर्स म्हणजे तपासून पळयता की क्लिनिकली म्हाका कितें सस्पिशन दिसता काय ना. क्लिनिकली म्हाका कांय सस्पिशन दिसना, पेशंटाक सांगता हांव एवरी 6 मंथ तुमी या म्हाजे कडेन आमचो अल्ट्रासाउंड करून पळोवपाचो की तेजी सायज वाडटा कितें पळय, आनी तेजे T3 T4 नॉर्मल लेवल जर पेशंटाचे टेस्ट नॉर्मल लेवल आसा हेज्या फुडें कांय करपाचें नासता. सो एवरी टायम आय आस्क द पेशंट do come for follow-up. I will see after 3 to 6 months. But certain suspicious indicators म्हणजे कितें, पेशंटाची सायज ऑफ द नोड्यूल, फिक्सिटी, लिम्फ नोड स्वेलिंग म्हणजे मानेन गांठ येवप, हे जर सस्पिशियस इंडिकेटर आसा जाल्यार पेशंटाक हांव पयलीं अल्ट्रासाउंड करूंक लायता. आनी अल्ट्रासाउंडान म्हाका थोडे सस्पिशियस इंडिकेटर दिसत जाल्यार पेशंटाक हांव अल्ट्रासाउंड गायडेड FNAC म्हणजे कितें, ताका आमी निडल टेस्ट म्हणटा. आमी अल्ट्रासाउंड करतनाच ते निडल आमी पियर्स करून भितर सुय भितर घालून तेजे एक एस्पिरेट, म्हणजे इट इज नॉट लायक बायोप्सी, इट इज लायक एस्पिरेशन ऑफ द सेल्स. आतां आमी अल्ट्रासाउंड गायडेड कित्याक करता, सो दॅट एक्युरेटली दॅट निडल लोकेशन लोकेट करून तो सॉलिड टिश्यू भायर काडून आमच्या टेस्टिंगाक धाडटा. सो तितून आमकां ते जो रिजल्ट येता तितून सुद्दां आमी पेशंटाचे जे सस्पिशियस जे हें आसा सेल्स आसा तितून आमी सांगूंक शकता की पेशंटाक मे बी हॅविंग कॅन्सर. बट ऑल सेड एंड डन, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो फॉर ऑल ऑफ अस दॅट ऑल दीस इन्वेस्टिगेशन्स कॅन लायक मिसगायड यू. म्हणजे तुमकां इतकें सुद्दां करून तुमी डेफिनेटली सांगूंक शकना की पेशंटाक कॅन्सर आसा काय ना तो. म्हणजे इवन निडल टेस्ट जे आसा ते 90% तुमी एक्युरसी आसूं शकता, बट 10% हांवें असे पेशंट पयले आसात म्हणजे निडल टेस्ट केल्या तेजो रिपोर्ट नेगेटिव्ह फॉर मॅलिग्नन्सी, म्हणजे नॉर्मल रिपोर्ट आहे कॉलर्ड गॉयटर म्हणून.
So, but still, based on my experience and clinical indication, I have taken the patient for surgery and surprised to see that that patient which was reported negative for malignancy has turned out to be now Malignant. cancerous. So ultimately जी biopsy आम्ही जो thyroid specimen operate करून जो biopsy धाडटा तितून आम्ही प्रूव करूं शकता की पेशंटाक फायनली कॅन्सर आसा काय ना. बट हेच्या फुडें वचून हांव सांगूं शकता की पेशंटाक थायरॉयड कॅन्सर जालो सुद्दां जाल्यार पेशंटान कांय भिवपाची गरज नासता. कित्याक जो थायरॉयड कॅन्सर जे आसता 80% जे थायरॉयड कॅन्सर आसा ते वेल डिफरंशिएट, म्हणजे ते दोन वेरियंट आसा, तेजे पॅप्युलर आनी फॉलिक्युलर. हे जर कॅन्सर आनी 20% जे आसा ते मातशे सिरियस कॅटेगरी आसा. सो जो 80% जो पॅप्युलरी ऑफ फॉलिक्युलर जे कॅन्सर आसा तेचें आमी जर निदान पयलीं जालें जाल्यार ते कंप्लीट आमी सर्जिकली क्लियर करूं शकता. एट द सेम टायम आफ्टर द सर्जरी इज डन आमी रेग्युलर फॉलोअप दिवन पेशंटाक रेडिओ आयोडीन थेरपी दिवन पेशंटाक कंप्लीट क्युअर करूं शकता. म्हणजे थायरॉयड कॅन्सर जालो जाल्यार ते कांय भिवपाची गरज ना. इफ यू फॉल इन दीस कॅटेगरी ऑफ 80% ऑफ पेशंट हॅविंग पॅप्युलरी ऑर फॉलिक्युलर सी लायक समथींग एनाप्लास्टिक सी मॅड्युलर सी मातशे दुसरे वेरियंट आसात ते जाल्यार पेशंटाक थोडो प्रॉब्लेम जावं शकता. बट ओवरऑल थायरॉयड कॅन्सर इज द वन विच is very much treatable. Responds well to the treatment. So समजा बाय चान्स म्हणजे दुर्दैवान समजा थायरॉयड कॅन्सर म्हणून डिटेक्ट जालो जाल्यार तो भिवपाची गरज ना. यू कॅन फॉलो अप विथ द कन्सर्न डॉक्टर आनी डॉक्टर कडेन आज जे उपलब्ध ट्रिटमेंट आसा फॅसिलिटीज तातूंतल्यान हो बरो जावं शकता. बट आनी म्हाका दिसता त्या खातीर इनफॅक्ट सिन्स यू मेन्शन देर आर लॉट ऑफ फॅसिलिटीज गोवा गव्हर्मेंट इज गिवींग, म्हणजे DDSY स्कीम आसा किंवा बाकीच्यो स्कीम आसा त्याचो सुद्दां फायदो पेशंट घेवं शकता. आनी म्हणजे अशें ना, हें हांव सदांच सांगता की गोवा इज सच अ खरें म्हणजे आय शूड से हेल्थ वायज जितकी फॅसिलिटी सरकार दिता तितकी आनी खंयच्याच राज्यान दिना. ती खंयच्या साद्या म्हणजे मेडिकल कॉलेजींनी आसूं इवन प्रायवेट सेटअपान सुद्दां आसूं अश्यो फॅसिलिटी आशिल्ल्यो किंवा आतां प्रधानमंत्रीची जी म्हणजे आयुष्यमान भारत स्कीम आसा ताचो बी खुबसो एडवांटेज लोकांक मेळूंक शकता. सो पयशे हो एक आतां असो पॅरामिटर उरोना की पयशे नाशिल्ले म्हणून ताका ट्रिटमेंट मेळूंक ना. फक्त लोकांनी आपल्या हेल्था विशीं अवेरनेस दवरप, योग्य वेळार डॉक्टराचो सल्लो घेवप आनी डॉक्टराचो सल्लो फॉलो करप. कारण लोक कितें करता, एकदां कॅन्सर म्हटलो काय तो एलोपॅथीक लायन सोडटा आनी बाकीचे सगळे करपाक टायम काडटा आनी बाय दॅट टायम इट किप्स ऑन एग्रेवेटिंग द डिसऑर्डर. सो डॉक्टर म्हाका दिसता हें सांगतना तुमी एक आमी इम्पॉर्टंट गजाल आसा की हे तुमचे काय ऑब्जर्वेशन सांगले तुमी की आपल्या ऑब्जर्वेशन अशें आसा किंवा तो अमकें आपूण पळयलां. सो ह्या सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर किंवा तुमच्या अनुभवाच्या बॅकग्रावंडाचेर आमी कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तुमी आमकां एक टेक होम मेसेज इलेबोरेट सांगा, म्हणजे असं टू द पॉयंट अशें न्ही बाबा कितें करपाक जाय किंवा कितें करपाक जायना. हांवें सांगलें त्या प्रमाणे थायरॉयड डिजॉर्डर्स आमच्या राज्यान गोंय राज्यान खूब प्रमाणात सापडटा. तातूंत ते ब्लड डिजॉर्डर म्हणजे थायरॉयड हायपोथायरॉयडिझम ज्यो केसीस आसा त्यो खूब प्रमाणात आसा. सो जेन्ना हांवें ज्यो सायन्स एंड सिमटम्स पेशंटाक सांगले जर तुमकां तुमच्या भितर ह्यो सायन्स सिमटम आढळले अशें तुमकां दिसता तर तुमी तेचे त्वरीत आपली जी थायरॉयड ब्लड टेस्ट ही करून घेवपाचें इम्पॉर्टंट गरजेचें आसा. किंवा जितल्या बेगीन तुमी हे थायरॉयड टेस्ट करता तितल्या बेगीन आमी पेशंटाक थायरॉयडचे ट्रिटमेंट रिप्लेसमेंट थेरपी स्टार्ट करता. आनी ही रिप्लेसमेंट थेरपी जेन्ना रेग्युलरली तुमी घेता तेव्हा तुमी कंप्लिटली यू रिवर्ट बॅक टू नॉर्मल आनी मेनी टायम यू मे हॅव टू टेक इट लायफ लाँग. पूण तेतून ती टॅबलेट अशी घेवपाची अशी गरज ना. म्हणजे इट इज लायक अ रिप्लेसमेंट. तुमची बॉडी हॉर्मोन सिक्रेट करना म्हणून आमी तुमकां भायरसून तो हॉर्मोन दिता. सो टेक इट एज अ रिप्लेस. तुमी आतां टॉनिक विटामीन कशें घेता तशें ते घेवपाचे आसता. ते म्हणजे तुमी अशें थोडे पेशंट आतां म्हाका हें लायफ लाँग घेवचें पडटलें तर ते पेशंट थोडे मातशे सायक जावन येता. सो तशें सायक जावपाची अजिबात गरज ना. तुमी जेन्ना हें लायफ लाँग घेतलें तेन्नाच तुमचे जे बॉडी जी आहा ती एज फार एज थायरॉयड हॉर्मोन लेवल स्थिर उरतली आनी हेजो इफेक्ट तुमच्या प्रत्येक ऑर्गनाचेर जावन तुमचें जे शरीर आसा तें सदृढ उरतलें. आनी सेकंड पॉयंट हांव कन्वे करूं शकता इज जर तुमकां गोयटर जालो हेजो अर्थ न्ही तुमकां कॅन्सर आसा. ते जेन्ना तुमकां गोयटर दिसता तुमी डॉक्टरा कडेन वचून त्याची व्यवस्थीत तपासणी करून घेवया. तुजे क्लिनिकल इंडिकेटर्स कितें आहा ते डॉक्टर चॅक करतले आनी जर तुमकां खरेंच तेका कितें सस्पिशन आसलें जाल्यार तो फुडले टेस्ट तुमकां सांगतले ते तुमी वेवस्थीत करून घेवपाचे. कित्याक जर थायरॉयड कॅन्सर जो अर्ली स्टेजीन जर डिटेक्ट जालो ह्या इन्व्हेस्टिगेशन तर तेची कंप्लीट क्युअर ट्रिटमेंट जावन तुमी 100% क्युअर जावंक शकता. सो बेसिकली म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी खूब मोलादीक म्हायती आमकां दिली आयच्या कार्यावळीच्या निमतान. थायरॉयड हो एक प्रॉब्लेम आमी खूब फावटी हे सिनेम पळयता तो वाडत आसा. इट इज मे बी बिकॉज ऑफ अवेरनेस. तरी पूण मुजरत वेळ काडून तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमच्या सगळ्या पळोवप्या खातीर एक मोलादीक म्हायती दिली आनी ताचो फायदो तुमकां सगळ्यांक जातलो असो विश्वास दवरून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. डॉक्टर तुमकांय देव बरें करूं. नमस्कार.